शेकड्यांनी क्रांतिकारांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली जीण ओपली आणि 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें। उपरांत स्वतंत्र भारतान शेतकी, सामाजिक वावर, शिक्षण, उद्देग, भलायकी, विज्ञान, तंत्रगिन्यान, संरक्षण, कला, साहित्य, संस्कृताय ह्या सारख्या वेगवेगळ्या मळार नेटान वावर सुरू केलो। भारताच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासातली काय खाशेलपणां आमी तुमचे मुखार हाडटात। 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट मेरेन आयच्या भागान पळयात 1962 ते 1966 मेरेनची भारताची वाटचाल। 20 ऑक्टोबर 1962 दिसा चीनान भारताचो नेफा शिमेचो वाठार आपल्या शेकातळा हाडून चीनाच्या अक्साई वाठारात सैनिक जमा केले आणि भारत चीन झूज सुरू जालें। या झुजात 1383 भारतीय सैनिक शहीद झाले, जाल्यार 3968 जवान युद्ध कैदी झाले आणि 1696 सैनिक बेपत्ता झाले। वीज निर्मिती खातीर लागपी जड यंत्रांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता येवची देखून 1962 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स म्हणल्यार बेल कंपनीची थापणूक जाली। भारतात निर्माण जावपी विजेतली 60% वीज बेल कंपनीन पुरवण केल्ल्या यंत्रां वरवीं शक्य जाली। 1962 वर्सा तामिळनाडूतल्या वेल्लोर हांगच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलात एका 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर डॉक्टर एन गोपीनाथ हांच्या नेतृत्वाखाला उक्त्या काळजाची शस्त्रक्रिया केली। भारतात ह्या प्रकारची शस्त्रक्रिया करपाचो हो पहिलो यशस्वी यत्न अशें मानतात। भारताच्या नव्या वेपारी धोरणाची येवजण करपा खातीर 1962 वर्सा मुदलियार समितीची थापणूक केली। हे समितीच्या सुचोवण्या प्रमाण आयात निर्यातीतलो फरक उणो करपा खातीर पावलां उबारली, पूण तरी लेगीत फरक उणो जालो ना। देखून भारताक 1966 रुपयाचे अवमूल्यन करचे पडले। 1962 वर्सा धर्मवीर भारती हाणे बरयल्ले अंधायुग हे हिंदी नाटक दिग्दर्शक सत्यदेव दुबे हाणे माचयेर हाडून भारतात नव्या नाटकांची सुरुवात केली। मोहन राकेश, विजय तेंडुलकर, धर्मवीर भारती ह्या नाटककारांनी तसेच इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, अरविंद देशपांडे, विजया मेहता, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड ह्यासारख्या लेखकांनी भारतीय रंगमाची समृद्ध केली। देशभर लोकप्रिय जाल्लो गुरुदत्ताचो साहब बीबी और गुलाम हो हिंदी चित्रपट 1962 वर्सा प्रदर्शित जालो। स्टोरी टेलिंग, वातावरण निर्मिती, उजवाडाचो उपेग, कॅमेरा फ्रेम्स, संगीत या सगळ्याच बाबतींत साहब बीबी और गुलाम हो भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासात एक मार्गदर्शक मेढ थारलो। 1963 वर्सा भारत आणि सोव्हिएत रशियेमदी शस्त्रविषयक कबलात जाली। हे कबलातींतल्यान रशियेच्या आदारान भारताक आपली राखण क्षमता वाडोवपाक शक्य जालें। 1965 आणि 1971 वर्सा पाकिस्तानाड जाल्ल्या झुजात भारताक शस्त्रां खातीर हे कबलातीचो उपेग जालो। सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो म्हळ्यार सीबीआय ही केंद्र सरकारा खाला गुप्तचर आणि गुन्यांवकारी तपासणी संस्थेची 1 एप्रिल 1963 दिसा स्थापना जाली। आकांतवादा सारखे व्हड गुन्यांव, व्हड आर्थिक घोटाळे, राजकीय फुडाऱ्यांचो भ्रष्टाचार ह्या सारख्या व्हड गुन्यांवांची चौकशी करपा खातीर हे वेवस्थेक व्यापक अधिकार, व्हड आर्थिक आधार आणि आधुनिक सुविधा दिल्यो। 21 नोव्हेंबर 1963 दिसा भारताच्या पहिल्या संशोधक अग्निबाणान अंतरिक्षात यशस्वी उड्डाण केले। भारताचो महान शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्या इकोस्पार या भारतीय शास्त्रज्ञांच्या संघटनेन हो प्रयोग साध्य केलो। हे खातीर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ अब्दुल कलाम आणि तांच्या वांगड्यांनी अथक परिश्रम घेतले। 1963 वर्सा महाराष्ट्रातल्या कोयना न्हंयचेर कोयना बहुउद्देशीय प्रकल्प पुराय जालो। 1807 मीटर लांबी आणि 85 मीटर उंचाय आशिल्ले ह्या धरणाची उदक साठोवपाची क्षमता 98 टीएमसी इतली आसा। ह्या धरणाच्या बरोबर 1920 मेगावॉट क्षमता आशिल्लो वीज निर्मिती प्रकल्प 1963 वर्सा सुरू जालो। अहमदाबादातल्या साबरमती आश्रमाच्या वाठारान 1963 वर्सा महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय उबारले। संसारिक नामनेचो वास्तुरचनाकार चार्ल्स कोरैया यांनी या स्मारक संग्रहालयाची रचना केली। पुराय मराठी साहित्य विश्वाक वेगळे मोडर्न दिवपी बालचंद्र नेमाडे हाची कोसला ही कादंबरी 1963 वर्सा उजवाडाक आयली। त्या काळात मराठी साहित्यात प्रचलित आशिल्ली अलंकारिक भास, प्रबोधनाचो स्वर या सारकेल्या गजालींचेर लक्ष केंद्रित करून कोसलान कादंबरी प्रकारान परिवर्तन घडयले। भारताच्या स्वतंत्रताय चळवळीतलो म्हालगडो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांका 27 मे 1964 दिसा काळजाच्या आताकान मरण आयले। राजकारण, परराष्ट्र धोरण, विज्ञान, भौशीक उद्देग, साहित्य, शिक्षण, तत्वगिन्यान आदी मळार भारताच्या उदरगती खातीर नेहरून केल्ले यत्न मतीत धरल्यार ते युग प्रवर्तक फुडारी ठरले। भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातले मतभेद सुटावे जाले उपरांत ऑक्टोबर 1964 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापणूक जाली। ह्या फुटांत पक्षातले महत्वाचे मजूर फुडारी आणि शारी मजूर संघटना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडेन उरल्यो, जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकार फुडारी आणि कार्यकर्ते माकपा वांगडा गेले। भारताच्या संरक्षणा खातीर झुजारी विमानांच्या उत्पादनाच्या हेतान 1 ऑक्टोबर 1964 दिसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ह्या कंपनीची थापणूक जाली।
हे कंपनीन पुष्पक कृषक मारुत HPT-32 अजित ही विमानां तयार केलीच, पण विदेशी कंपनींच्या सहकार्यान जर्मन डोर्नियर, रशियन MiG-27, एंग्लो फ्रेंच जगवार ही फायटर विमानां तसेच चेतक चिता ही हेलिकॉप्टरां लेगीत तयार केली. पेट्रोलाच्या उत्पादनात आणि वितरणात सुसूत्रताय हाडपा खातीर 1964 वर्सा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्थापन केले. ह्या कंपनीन पुराय देशात पेट्रोल पंपाचे जाळे तयार केले. देशातल्या मुखेल उद्देगांक भांडवल रीण दिवपाक तसेच गरजेचे तंत्रीक आणि संघटनात्मक आधार दिवपाक महत्वाची थारली ती 1964 वर्सा स्थापन जाल्ली IDBI बँक. भारताचे अर्थीक आणि उद्देगीक उदरगतीत हे बँकेचो महत्वाचो वांटो आसा. भारतात आणि परदेशात हिट जाल्लो राजकपुराचो संगम हो चित्रपट 1964 वर्सा प्रदर्शित जाल्लो. संगम चित्रपटा उपरांत भारतान खऱ्या अर्थान निव्वळ रंगीत चित्रपटांच्या युगाची सुरवात जाली. तेच प्रमाण परदेशांत वचून चित्रीकरण करपाची सुरवात लेगीत ह्या चित्रपटांतल्यानूच जाल्ली. 1 सप्टेंबर 1965 दिसा भारत पाकिस्तान झूज सुरू जाले. सुमार 2.5 महिने चलिल्ल्या ह्या झुजात भारताचे 3000 सैनिक शहीद झाले. जाल्यार भारतान पाकिस्तानाच्या 5000 सैनिकांक मारले. भारतान पाकिस्तानाची 300 रणगाडे आणि 50 झुजारी विमानां नष्ट केली. जाल्यार सुमार 250 भारतीय रणगाडे आणि 50 विमानांचे लुकसाण झाले. 1965 वर्सा खऱ्या अर्थान भारतान हरित क्रांती सुरू जाली. संवसारीक नामनेचो शेतकी शास्त्रज्ञ दोतोर MS स्वामीनाथन हांणी लायिल्ल्या सोदांतल्यान 1965 ते 1971 ह्या काळात गंव, तांदूळ, बाजरी, मको ह्या पिकांचे उत्पादन 9 कोटी टनावयल्यान 11 कोटी मेरेन पावले. 26 जानेवारी 1965 पयलीं तमिळनाडूत हिंदीची सक्ती आड खर आंदोलन जाले. ह्या आंदोलनाक लागून काँग्रेसीन 2 गट पडले. मात 2 वर्सां उपरांत ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट हातून दुरुस्ती करून हिंदीक इंग्लिशी वांगडाच अधिकृत भाषेचो दर्जो दिलो. नामनेचो फ्रेंच वास्तुरचनाकार एल कार्बुझियो हाणें केल्ल्या आराखड्यांतल्यान 1965 वर्सा नियोजनबद्ध, नितळ आणि सोबीत अशे चंदीगड शार उबे रावले. फुडें 1966 वर्सा पूर्व पंजाबाचे पंजाब आणि हरियाणा अशे 2 भाग जाले उपरांत चंदीगड ही दोनूय राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून जाहीर केली. अन्नधान्याची खरेदी, साठवण, येरादारी, वितरण, विक्री आणि किंमत हांचे नदरेन शेतकारांक संरक्षण दिवपा खातीर 1965 वर्सा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची थापणूक जाली. ह्या महामंडळान देशभर गुदावा बांदून अन्नधान्य व्हडा प्रमाणात साठवून दवरले. देखून अन्नधान्य व्यवस्थापन शक्य झाले. भारतीय चित्रपट इतिहासातलो एक खूप महत्वाचो प्रयोगात्मक चित्रपट म्हणून वळख आशिल्लो देवानंदाचो गाईड चित्रपट 1965 वर्सा प्रदर्शित जालो. विजय आनंदान दिग्दर्शित केल्ल्या ह्या चित्रपटातली गितां, कथा, छायाचित्रकरणाच्या खाशेल्या शैलीक लागून ह्या चित्रपटान साबार नामना मेळ्ळी. कारकिर्दीचे फकत 19 महिने पुराय केल्ल्या प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां 11 जानेवारी 1966 दिसा फांतोडेर काळजाच्या आताकान मरण आयले आणि इंदिरा गांधी कडेन पंतप्रधान पदाची जापसालदारकी आयली. भारत आणि पाकिस्ताना मदीं ताशकंद कबलात जाल्या कांय वरां भितरूच शास्त्रींक मरण आयिल्ल्यान तांच्या मरणाविशीं दुबाव निर्माण जाल्लो. मिझो नॅशनल फ्रंट ऑफ मिझोरामाच्या बंडखोर फुडारी लाल डेंगा हाणें 1966 सशस्त्र उठाव सुरू करून एकतर्फीपणान स्वतंत्र मिझोरम राष्ट्राची स्थापणूक जाहीर केली. तेन्नाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन लष्करी कारवाय करपाचो आदेश दिले बरोबर मिझोरामाचेर हवाई हल्ल्यान लालडेंग उठाव कुसकुसलो. 1966 वर्सा भारतात खर दुकाळाची परिस्थिती निर्माण जाली. भारतातल्या 117 जिल्ह्यांनी 5 कोटी परस चड लोक दुकाळान प्रभावित जाल्ल्यान तेन्नाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन 19 मे 1966 दिसा दुकाळाची घोषणा केली. ह्या दुकाळाक लागून भारताक 66 ते 67 ह्या एका वर्सात वट्ट 1 कोटी टना परस चड अन्नधान्याची आयात करची पडली. 19 जून 1966 दिसा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फुडारपणाखाला मुंबईत शिवसेनेची स्थापणूक झाली. मराठी लोकांची अस्मिताय राखप आणि त्यांची समस्या सोडवप हो हे संस्थेचो मुखेल हेत आशिल्लो. पुणे शिवसेनेन हिंदुत्वाच्या प्रश्नांचेर भाजपा वांगडा युती केली. अशें आसूनय मराठी मनशाची नोकरी, व्यवसाय, रोजगार हे प्रश्न सुटावे करप शिवसेनेक जमले ना. तिसरे 5 वर्सुकी योजनेच्या काळात भारताची निर्यात 745 कोटी आणि आयात 1224 कोटी आशिल्ली. हाका लागून भारताची आर्थीक स्थिती इबाडिल्ली. ही स्थिती सुदारपा खातीर भारतान 5 जून 1966 ह्या दिसा भारतीय रुपयाचे 36.5% अवमूल्यन केल्ले. पर्यटन विकासाक चालना दिवपाच्या हेतान 1 ऑक्टोबर 1966 दिसा भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाची स्थापणूक जाली. ह्या महामंडळान देशी आणि परदेशी पर्यटकांच्या सोयी खातीर पर्यटन थळांचेर बऱ्या दर्जाची रावपाची वेवस्था, येरादारी आणि मनरिजवणेच्यो सुविधा तयार केल्यात.